GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स बिगर बीजेपी बिगर काँग्रेस प्रादेशिक महायुतीच उपाय आप आरजी गोंयचो आवाजाक येवकार सुदिनाचो महायुतीक फुडाकार दीपक प्रियोळाच सुदीन हेड ऑन वाशिनाचे दोनूय डोस घेतिल्ल्या गोंयांत थेट एंट्री मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्राच्यो स्किमी हाडपाची कापासतात आसा डीपीआराक कन्सल्टंट नेमचो पडटा विजयाक जाप घराघरांनी वचून वाशिनां दिवपा विशीं याचिकेचेर हायकोर्टांत 12 जुलयाक सुनावणी कोविडा विशीं 9 याचिकांचो निकाल कोर्ट म्हणटा गोंयांतले कॅज्युअल्टी वेल्यान बोध घेवचो वाशीन घेयात नाजाल्यार कामार नाका फतव्यांचेर मायग्रंटांची वाशीन केंद्रांचेर गर्दी थळावे म्हणटा वेगळी वेवस्था करात उद्देगीक वसणुकांनी कामगारांक वॅक्सीन ड्रायव्ह कुडचडेचो आमदार मंत्री काब्रालाचो खास ओडारकार काँग्रेसी काब्रालाक वडोवपाचो प्लान पेट्रोल दरवाडीचेर काँग्रेस देंवता रस्त्यार कोविडांत सोंपिल्ल्यांच्या फामिलींचे वासपूसेक मोहीम 5 लाख टुरिस्टांक फ्री विजा कोविड बाधित राज्यांक 1 लाख कोटीची क्रेडिट गॅरंटी कोविड बाधित उद्देगीक मळाक 1.1 लाख कोटी रीण अर्थमंत्र्याचो अर्थवेवस्थेक दुसरो बुस्टर डोस 70 सुल्ला भुरग्यांचे ओनूय शिक्षणाक हाल गांवांत ना धड नेटवर्क ना धड लायट रेंजीक 2 किलोमीटर दोंगरार रानांतल्यान पांयपीट पोरूचे वर्स काडले ओनूय तेंच सरकारांनी ट्विटराचो वाद पडलो चडार ट्विटराची परत मस्ती नकाशाचेर भारताक फोडलो जम्मू दाखयलो पाकिस्तानात लडाख स्वतंत्र राष्ट्र हे आदीं केल्लें असलेंच किजील आनी मांद्रे मसणभुंयेचो तणाव जाणट्याच्या दहनाक मसुंडी ना वाड्या वाड्यान मसुंडी राखून घेतल्यो उपजिल्लोधिकारी पोलीस मामलेदार सरपंचाची प्रसंगाक मदीं पडून पर्यायी व्यवस्था गोंयांत बिगर बीजेपी बिगर काँग्रेस प्रादेशीक महायुती होच सद्याचे राजकीय परिस्थितींत उत्तम उपाय माकड उडयो बंद करूंक खंयच्या तरी एका पक्षाक वा युतीक स्पष्ट बहुमत जाय स्वता सुदीन प्रादेशीक महायुतीक फुडाकार घेतलो तातूंत आप आरजी गोंयचो आवाज हेर राज्यांतले प्रादेशीक पक्षूय आसूं येतात दीपक प्रियोळांतूच सुदीन ढवळीकार हेड ऑन नॉट इन अ प्री पोल सिनारियो घडये इन अ पोस्ट पोल सिनारियो कारण सगळे जाण म्हणटात की तुमकां विरोधाक बसपाक आवडना तुमकां सरकारात रावपाक जाय आज जर लोकांनी म्हळें की पोस्ट पोल मोगो बीजेपी बरोबर वचची ना हाजी गॅरंटी कितें ती गॅरंटी तुमी लोकांक दिवपाक शकता हांव म्हणटा हांव लोकां कडेन मागता की हे गॅरंटी राजकारणांत दिवचे पेक्षा लोकांनी एका पक्षाक 21 आमदार निवडून दिवचे 21 आमदार जर एका पक्षाक निवडून दिले सुदीन ढवळीकाराक दुसरे कडेन वचपाचो प्रश्न येना खंय तरी 21 आमदार तुमी निवडून दिले जाल्यार एकामेकाचे तोडफोडूय राजकारण कमी जातलें फाल्यां सकाळीं कोणी युतींत गेले जाल्यार तांकां 21 निवडून दिवचे कोण युतींत वचूं ना एकटोच सिंगल पक्ष केलो भारतीय जनता पक्ष जाल्यार ताणें ते म्हणटा 40 आमी दवरता म्हणून तांकां दिवचे किंवा फाल्यां काँग्रेस 40 दवरले तांकां दिवचे खंय तरी एक अशें डिसिजन दिवचें तुम्ही म्हणटात की राजकारणाचेर सोडनाका म्हणून राजकारण पोस्ट पोल राजकारणाचेर आनी सोडनाका जे फाटली 4 वर्सां गोंयकारांनी भोगलां 4 न्हय हें आतां कितलेशेच वर्सां ना तें जालें पूण तातूंत भितर एस्पेशली फाटली 4 वर्सां भितर जे गोंयकारांनी भोगलां
तुम्ही म्हणता परत आणि राजकारण्या ऑप्शन दवरनाका, Option तुम्ही ठरयात हो सत्तेर हो विरोधात. विरोधक हे लोकांचेर हांव सामकें दवरता. नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी पक्षांनी आज एकठांय येवपाक जाय. गरज आसा ताची आनी गोंयकारां खातीर तर येवपाकूच जाय. ना जाल्यार तुम्ही म्हणटात की तुम्ही सगळे जाण एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट करतले आनी एंटी बीजेपी वोट्स जे आसा ते खंयचे खंय पडटले. ही नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी अलायन्स उभारपा खातीर सुदीन ढवळीकर फुडाकार घेतले. डेफिनेटली हांव फुडाकार घेतलो आनी म्हाका इंट्रस्ट आसा नॉन अलायन्स वीथ बीजेपी आनी हाका कुशीन दवरून आमच्या भारतीय जनता पक्षाक गोंयचे जे बाकीचे पक्ष आसा जे ह्या मातयेंतले आसूं किंवा स्टेट वायज जे पक्ष आसा इतर राज्यांतले तांकांय घेवन आमच्यांनी बरें अलायन्स करूं येता. कारण तेयी आपले स्टेटींत तांणी आपले पक्षा खातीर काम केलां. तुम्ही फुडाकार घेतले. डेफिनेटली टू स्टिच दिस अलायन्स. हय डेफिनेटली आनी इट इज नीड ऑफ द आवर फॉर गोवा. नाव आय एम टेम्पटेड टू आस्क सामकें आज तुमकां ह्या अलायन्सा खातीर लायक मायंडेड पक्ष खंयचे दिसता? खूब आसा. गोंयांत जे पक्ष आसा ते सगळे लायक मायंडेड आसा. त्या शिवाय आप आसा. त्या शिवाय आमचो जो कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस आसा जो एनवायरमेंटिस्ट आसा ताजे काही गोष्टी आसा. वेळ पडल्यार आवाज म्हणटा तुमी गोंयचो आवाज वेळ पडल्यार आरजी जे काम करता तांणी आमचे बरोबर आयल्यार आमकां वायट दिसचें ना. कारण खंय तरी आज सगळे एकठांय येवनूच हांकां कुशीन ह्या दोनूय पक्षांक जर कुशीन काडपाक जाय जाल्यार ते सारके कुशीन काडटलो जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आनी तेय बी लोकल पक्षांनी. दीपक ढवळीकर शिरोड्या काय प्रिया पक्ष कितें पळयता? दीपकान ऑलरेडी ठरयलां की तो प्रियाना तो बरो वता. सो देर इज नो चेंज इन प्रिया मतदारसंघ. कारण तो अध्यक्ष आसा पार्टीचो आनी पार्टी अध्यक्ष आनी ताजी कमिटी जें ठरयता तें फायनल आसा. पूण तुमी शिरोडेचेर क्लेम सोडचे ना. शिरोड्या आमी फक्त 70 मतांनी पडल्या. कोविड वाशिनाचे दोनूय डोस घेतिल्ल्यांक गोंयांत RT-PCR नासतना एंट्री. मुख्यमंत्र्यान सांगलां केंद्राच्यो स्किमी हाडूंक कन्सल्टंट नेमला म्हूण विजय उलयता तें खंय सारकें न्ही. आपल्याक स्किमी हाडपाची कापास्ताद आसा. DPR खातीर खंय कन्सल्टंट नेमचो पडटा. पर्वरे सचिवालयांत आदले 5 सर्गेस्त मुख्यमंत्र्याचे मुख्यमंत्र्यान पोर्ट्रेट लायले. जैसे हमने कहा है कि हमने जो बोथ द वैक्सीनेशन जिन्होंने लिया है फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है उनको आने के लिए जो टूरिस्ट नहीं बोल रहे जो बिजनेस के वास्ते बाकी वास्ते जो गोवा में आ रहा है उनको आने के लिए अलाउ करें. सरकार कन्सल्टंटांचे दिल्लीत गोंय सरकाराचे कोत ना म्हूण विजयान मुख्यमंत्र्याचेर टिका केल्ली. ताका मुख्यमंत्र्याची जाप. इट इज नॉट जस्ट म्हणजे हांगासर सगळ्यो स्किमी सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो म्हाकाय तितल्यो कापास्ताद आसा हाडपाची. बट ताच्या खातीर व्यवस्थीत जो DPR रेडी करचो पडटा पळय जाल्यार ताच्या खातीर कंसल्टंट अपॉयंट करता. वेरियस स्किम्स आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान आनी चड बेनिफीट घेतलो आसत ओके आनी ताका जर आमी सक्सेस बेसीसचेर फीज दिली आसत हाव मच आमकां एखाद्या स्किमीचेर कितले पयशे हाडून दिता त्या सक्सेस बेसीसचेर आमी ताका पेमेंट करता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आमी पेमेंट करिना. तो पयलीं कन्सेप्ट समजून घेवपाक जाय. शिता फुडें मीठ खावचें न्ही कोणी त्या खातीर पयलीं समजून घेवचें. पर्वरे सचिवालयांत आदल्या 5 सर्गेस्त मुख्यमंत्र्यांचे पोर्ट्रेट लायल्यात. आदल्या मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावचे म्हूण प्रतापसिंह राणेन सुचोवणी केल्ली. मुख्यमंत्र्यान पोर्ट्रेटांचे अनावरण केलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. घराघरांनी वचून वाशिनां दिवपा विशीं याचिकेचेर हायकोर्टांत 12 जुलयाक सुनावणी जातली. हायकोर्टान सोमारा कोविडा विशीं 9 याचिकांचो निकाल लायलो. दक्षिण गोंय ॲडव्होकेट असोसिएशनाची एक याचिका अजून हायकोर्टांत आसा. फाटल्या मायांत अकस्मात जाल्ल्या घडामोडींतल्यान खासा करून GMCतले कॅज्युअल्टी वेल्यान बोध घेवंक जाय म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. हायकोर्टान कोविडा विशीं 9 याचिकांचो निकाल लायलो. जाणटे दिव्यांगां खातीर घराघरांनी वचून वाशिना मोहीम चालीक लावपा विशींची याचिका 12 तारखेक सुनावणेक दवरल्या. What we got from the point that was discussed by the court was that most all the petitions have been disposed of except the one filed by South Goa Advocates Association for further directions to be passed in that matter. This is done only as a matter of convenience and not for any other reason because it's easier to handle one petition. For any further directions the court will need to give.
Now the matter is fixed on 12th of July for further arguments on other aspects of the matter, which include door-to-door vaccination for senior citizens and physically handicapped person. So now it will only further be clear on 12th of July. सगळे इश्यूज ह्याच पेटिशनान हँडल जातले आता जे कितें कोविड रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर कोविड मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हे आसा इश्यूज आसा ते सगळे आता ह्याच पेटिशनान सगळे डील जातले. ऑल अदर काउन्सिल्स आय प्रिज्यूम विल ऑल्सो बी परमिटेड टू मेक देअर पॉयंट्स इफ वॉट एवर नेसेसरी वेन कोर्ट कॉल्स अपॉन देम. तिसरे ल्हार मतींत धरून कोविड प्रबंधना विशीं एक्सपर्ट कमिटीचें काम चालूच उरतलें म्हण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक सुरू जाला. तिसरे ल्हार येवं शकता ह्या नदरेन तयारी जाल्या म्हण सरकारान कोर्टाक सांगलां. ऑक्सिजन स्टॉक कमी आसा काय ना, काय ऑक्सिजनाचे सप्लाय करपाक तांत्रीक अडचणी आसा ताचेर कांयच सारकें स्पश्ट ना. आतां राज्य अधिकारिणीच्या एफिडेविटा प्रमाण ऑक्सिजन सप्लायाचो इशू ना, तशेंच सप्लाय करपा खातीर कसलो लॉजिस्टीक इशूय ना म्हण कळटा. तेन्ना फाटल्या मायांत अकस्मात जाल्ल्या घडामोडी वयल्यान खासा करून GMCंतल्या कॅज्युलिटी वयल्यान बोध घेवंक जाय म्हण हायकोर्टाचें निरीक्षण. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेस रस्त्यार एक्टीव जाता. कुडचडेचो आमदार मंत्री काब्रालाचो खास बाळकृष्ण होडारकार काँग्रेसींत. कुडचड्यार काब्रालाक वडोवंक काँग्रेस पेंगट बांदता. कोविडांत सोंपिल्ल्याच्या फामिलीच्या वासपुसेक वचपाची मोहीम. पेट्रोल दरवाडीचो तरेतरेन निशेध. मजगतीं आलेक्सान गिरीशाचेर बॉम्ब घाले. गिरीश प्रभाऱ्या वरवीं पक्षांतर्गत चवकशेक तयार. कुडचड्या राजकीय हालचाली सुरू. इतलो तेंप जो कुडचडचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालाचो घट म्हूण वावुरतालो तो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर काँग्रेसीन पावलो. ताच्या नगराध्यक्ष पोस्टा वयल्यान राजकीय वाद जाल्लो. काब्रालाच्याच नगरसेवकांनी तेन्ना ताका 4 दिसांनी देंवयल्लो. आतां काब्रालाक कुडचड्यार हरोवपाचो प्लान. You are confident of defeating Cabral if given a ticket? Definitely. If we work together and if Congress party works together and people of Kurchane work together, it is 100% possible. हिस्ट्री जातली कारण 3 टर्म अजून पर्यंत कुडचड्यार कोण येवना आणि काउन्सिलर आणि चेअरपर्सन आणि आमदारय अजून पर्यंत कोण जावना. सो ह्याय सायडीन जाल्यार पसून हिस्ट्री जातली दिसता. इतले मजगती काँग्रेस लोकांचे इशू घेवन एक्टिव्हिस्ट जावपाचो प्लान करता. कोविडान सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीची वासपूस करूंक खासा मोहीम. सोनिया गांधी ह्या फामिलींक शोकपत्रां धाडटली. पेट्रोल दरवाडीचेरूय काँग्रेसीन तरेतरेन निशेध करपाचो प्लान केला. आमी आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च केल्लो आसा पार्टीन ऑल इंडियाचेर. ज्या हितूंतल्यान आमी जे कोविड विक्टीम जाल्ले आसात थोडी फॅमिली ज्यो आसा तांकां ऑलरेडी विजीट करपाक कॉमेस केल्ले आसा. आमचो नॅशनल प्रोग्राम आसा. बेसिकली जे गरीब जनतेक कोविड विक्टीम जाल्ले आसात थंय केंद्र सरकारान 4 लाख रुपया अनावन्स केल्ले आसात. राज्य सरकारान 2 लाख अनावन्स केल्ले आसात. सो हे पयशे त्यांचे पयशे तेंचे कडेन पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. पेट्रोलियम प्रायस डिझल प्रायस हे वाडत आसा. तेजेर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन देशभर एक वेगळी चळवळ उबारपाची लोकांचे वतीन आनी सरकाराक दबाव हाडपाचो ज्या करून सरकारान ह्यो फ्युअल प्रायसीस आसा त्यो रिड्यूस करपाक जाय. मजगती कुडचडे काँग्रेस आमदार आलेक्सान गिरीशाचेर बॉम्ब घालो. गिरीश पक्षांतर्गत चवकशेक तयार. प्रभाऱ्यान खंय आलेक्साचे आरोप तपासचे. हांवें आमचे इन्चार्ज बाबा दिनेश गुंडूरावाक फोन केल्लो आनी तांकांय म्हायती दिल्या की ते कडेन कितें तरी इन्फॉर्मेशन आसा. रिपिटेडली ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो आसा. ह्या हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी ती इन्क्वायरी रेजिनल्डाच्या अंडरूच जावपाक जाय कारण तेजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसपाक शकता आनी ती बेगीन टायम बाउंड जावपाक 15 दिसां भितर इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट आसा इन्व्हेस्टिगेशनाचो तो क्लियर करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुळशीदास च्यारी. 5 लाख टुरिस्टांक फ्री विजा. कोविड बाधित राज्यांक 1 लाख कोटी क्रेडीट गॅरंटी. कोविड बाधित मळाक 1.1 लाख कोटी रीण. भलायकी मळाक 50,000 कोटी लोन गॅरंटी. हेर मळाक 60,000 कोटी. वैजकी मळाक जूर 7.75% कॅपिंग. हेर मळाक 8.25%. शेतकार गरीब कल्याण सबसिडी वाड. अर्थमंत्री सीतारमणाचो कोविड बाधित अर्थव्यवस्थेक दुसरो बुस्टर डोस. For the visas which are once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas
will be issued totally free of charge. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides. LS itself, where it was up to 3 lakh crore, now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers. सरकार आणि ट्विटराचो वाद चडार पडलो. ट्विटराची परत मस्ती. नकाशाचेर भारत फोडलो. जम्मू पाकिस्तानात लडाख स्वतंत्र राष्ट्र. हे आदीं ट्विटरान असलें किजील केल्लें. सरकारान प्रकरण ताणून धरले उपरांत नकाशो सारको केल्लो. भारताच्या सुधारित IT कायद्याक ट्विटर पाळो दिवंक तयार ना. दिल्ली UP ट्विटराचेर क्रिमिनल केशी चलतात. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. वाशीन घेयात नाजाल्यार कामार येवं नाकात म्हणून सांगिल्ल्यान मायग्रंटांची वाशीन केंद्रांचेर घे गर्दी. नागवा पंचायतीक हाचो मोठो अणभव. थंय सुमार 4,500 मायग्रंट. आमदार म्हणटा असो रिस्पॉन्स जाल्यार परमनंट सेंटर करपूच योग्य. दुसरे वटेन इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी कामगारांक वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू. वाळपय PHCन सुरल 70त 100% लसीकरणाचें टार्गेट दवरून गांवांत वचून वाशिनां दिलीं. टिका महोत्सवाक मायग्रंट लेबरांची गर्दी. वाशिनां घेयात आनी कामांक येयात म्हूण सांगिल्ल्यान लागीं आशिल्ल्या वाशीन केंद्रांचेर तांची धांव. नागवा पंचायतीक टिका महोत्सवाक गर्दी थळावे म्हणटा सगळ्यांक मेळूंक जाय. तांची गर्दी पळोवन वेगळी वेवस्था करची. आमदार बाबाशान म्हणटा कायम स्वरुपी सेंटराचोच उपाय. बोले कि 1 तारीख से पहले वैक्सीन लेने का किधर भी नहीं तो कंपनी में नहीं लेगा सब. मगर कंपनी ने अरेंजमेंट कुछ नहीं किया, किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया. छोटा मोटा कंडक्टर का काम करता है कि वो बोला कि उधर रहता न तो उधर पंचायत भवन में लगा है शिविर. हाँ, उसमें जाके वैक्सीन. और वैक्सीन लेने के लिए इधर आया. हाँ तो वहीं यहाँ रहता ना माउंट मेरी में. वैक्सीनेशन के लिए हम यहाँ पे रूम पे रुकते हैं ना तो यहाँ से पास हुआ. आमकडे आता रजिस्टर्ड 4,500 पंचायती रजिस्टर्ड लेबर आम रजिस्टर मायग्रंट लेबर 4,500 ना. हे सगळे आमची गांवची न्ही. हे सगळे कोडताली हाय कोणसुवा हाय मिल्ला वेर्ना सगळे हिंगे चडशे मायग्रंट्स आहाय ते जावं वेर्नाचे सगळो प्रेशर आमकां हिंगा आमगे विलेजीचे येयला. नागवा सो हांव कितें म्हणटालो जरी तर तांकां सेपरेटरी ड्रायव्ह दवरून हो प्रेशर उणी केलो जाल्यार आमगे लोकल्सां बरो चान्स पडटालो. आनी थिंगा पर्मनंट सेंटर करपा जाय. हांव डॉक्टराक उलयलां. डॉक्टरान सांगलां हें टिका उत्सव हाजें कंप्लीट जायली. तें जातरी हांव CM कडेन उलयतलो, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयता आनी आमकां थिंगा पर्मनंट सेंटर जावपा जाय. कित्याक हो आमगे गांवचे लोकां गोंयकार जावं वो हे देखून तांकां देखून मेळपा जाय पूण सगळें कंप्लीट जावपा जाय. ते वटेन GSIचे पालवान उद्देगीक संघटनांनी इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी कामगारांक वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू केल्या.
Now these vaccines we had purchased, Verna Association had purchased directly vaccines from Serum Institute in collaboration with Mother Care Hospital, and we started that from Wednesday for various industries. We have also given free vaccines, 1200 vaccines for vaccinating the neighboring villages of Verna Industrial Estate. So we started from yesterday in Kunkolim Industrial Estate, and the response was very good. We got around 540 people vaccinated yesterday. Today also it is going on, and from Wednesday we are starting in Kunaim Industrial Estate. वाळपय PHCन सुर्ला 70 गावात वचून वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह केली. थंय 100% वॅक्सिनेशन जाता म्हूण विश्वजितान ट्विटूय केला. एक घाटाचे रिजन आशिल्ल्यान तर तांकां येवपाक बरेच कठीण आसा, कारण मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना. लॉकडावनाक लागून मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना KTC बसीचे. ताका लागून म्हज्या डायरेक्टराचे डॉक्टर जो डिसाचे इन्स्ट्रक्शन, ताका मिनिस्ट्री कडसून इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की वचून सुर्ला गांवांत तांकां 100% वॅक्सिनेट करपाक जाय. 60 and above and 18 and 44 ह्या एज ग्रुपाक आज आमी हांगा एक मोहीम सुरू केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्रे मसण भुंये वेल्यान सोमारा बरोच तणाव. 86 वर्सांचो जाणटो गेल्लो, ताचें दहन करपाक मसुंडी ना. एकूण खंय 2 मसण भुंयो आसात, मात प्रत्येक वाड्यान आपली म्हूण राखून दवरल्या. मदलामाज वाड्याक खंय मसण भूंय ना. उपजिल्लोधिकारी, पोलीस, मामलेदार, सरपंचान एकठांय येवन निमाणे एके सरकारी सुवातेर 86 वर्सांच्या जाणट्याक दहन केलो. सकाळच्यान मांद्र्या पंचायतीचे लोकांनी गर्दी करपाक सुरवात केली. मदलामाज वाड्यावेलो 86 वर्साचो आनंद म्हामल गेलो, मात ताचेर निमाणे संस्कार करपाक खंयचीच मसण ना. मांद्र्या एकूण 2 मसण भुंयो आसात, मात प्रत्येक मसण खंय वाड्या वाड्यांनी राखीव दवरल्या. निमाणे बऱ्याच तणावा उपरांत मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेरांच्या हस्तक्षेपान सरपंचान एक पर्यायी सुवात दिवन दहन करपाक दिले. मात ही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ताणें स्पश्ट केला. आता कोरोना पिरियड आसा, कोण सांगू शकता? ना सांगून जायना, ते तोंडान सांगून जाता. तोंडान सांगून जायना तर तुका जाय तर तू कर, आमी जाय तोंडान जायना. आमच्या मांद्र्यान जर इतको झालो, आमी मागचा पेडणे कित्याक वता? अरे मांद्र्यान तुजी हे जाता बसान न्हू 100 तुम्ही थंय गेले तर काय पण हयसरच जातरी आसा बी तुका सांगू शकता. हय नाका मला हय नाका बरोबर. पण आयचो दीस हयसर नाका आयचो दीस नाका आमकां दिल्यार सारकी आमकां आयचो दीस नाका. फाल्यां मी करतले मग मी कसो म्हाका सांग हयसरच म्हाका सांग हो इतके म्हाका सांग कॉलेजीक त्रास जावंक आनी कितें त्रास जावंक असं कित्याक करूंक जाय? आतां समज खंयच चलता ना जाल्यार म्हाजो वोट तुका हयसर आमी करून दितो. अशें एक्झॅक्ट कांय जालें ना. सद्या ती बॉडी फाटली 13-14 वरां थिंगा आसा. सो एज इट बिंग अ गव्हर्मेंट लँड एक टेम्पररी एडजस्टमेंट आमचो सरपंच आयलो फुडें सरलो वेन ही शोड दीस प्लेस टू अस, आनी सद्या टेम्पररी तेणी एग्री केलेले टेम्पररी येतो आनी मागीर फुल ऑफ परमनंट सोल्युशनाक ते प्रोसेस मूव करतले. म्हाका दिसता जवळ जवळ 17 वरांनी तुमी फाटल्यान पळयतात आमची जी बॉडी आहा तेका आमी दहन केल्लें आसा. ओवरऑल हे आमचे जे जाल्ले आसा पंचायती खातीर पंचायतीन आमकां ही जागा आयडेंटिफाय करून दिल्ली आसा. आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. खरंच आमचे रिपोर्टर जे आमचो मकबूल आमच्या वांगडा सकाळ पासून आसा आनी तेणी प्रत्येक गोष्टीची जे आहा ते अपडेट दिले, प्रत्येका पासून पावयले. जुनस वाड्यार दहन करपाक दिता काय म्हणून विचारल्यार लोकांनी एंट्री दिली ना. ह्यो वाडो ह्या वाड्या वयले जर कोणाक कितें जालें जाल्यार आमची आसा, पूण कोण येवन हांगा रावल्लो आसतलो कामा खातीर कित्याक तेका कितें जालें जाल्यार एक बाबा एक स्पेस आसची. प्रत्येकाच्या घरा वचान आनी आपापल्या लोकांक स खोशेन पयशे दिल्यात कित्याक सोंडी रावपाक. आमची प्रायवेट आमकां भायले कोण नाका. आपय तेका हयसर जे कोणी सुचयले पेपर घातले बघ तेका आपय हयसर ना जाल्यार घरा वयतलो तेच्या वाड्यान आपूण आपली जबाबदारी घेवं घरा वयतलो म्हणजे वचया घरा. आमदार म्हणटा पंचायतीन पयशे मोडून बांदल्या ती मसुंडी सगळ्या ग्रामस्थांक उक्ती आसूंक जाय. ताणें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिली की मांद्र्यान 5-5 लाख रुपये खर्च करून 2 स्मशानभूमी बांदल्या. सरकाराचो जेन्ना पयसो खर्च करून जेन्ना स्मशानभूमी बांदता तेन्ना ती
कोणाची रवाना हे कॉमन टू ऑल. आता मसुंडी वाड्या वाड्यांनी वाटून घेतल्यो. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगेमणी. आता गोंयच्या बीजेपीचो इतिहास, आजी माजी मंत्री, आमदार, पदाधिकाऱ्यां विशीं म्हायती एका क्लिकार मेळटली. गोंयच्या बीजेपीन आपली वेबसायट www.goa.bjp.org लॉन्च केल्या. बीजेपीच्या IT आनी सोशल मिडिया सेलांनी वेबसायट तयार केल्या. लॉन्चच्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान IT सेलाची तोखणाय केली. भारतीय जनता पक्षाचे प्रेझन्स एक ट्विटर असू, फेसबुक असू, इन्स्टा असू, यूट्यूब असू, सगळे प्लॅटफॉर्माचेर भारतीय जनता पक्ष आनी ताजे लिडर्स हे सदांच एक्टिव्ह असतात. युजर्स फ्रेंडली अशी वेबसायट आसा. पार्टीची आदले आमचे जे अध्यक्ष जावन गेले गोवा प्रदेश म्हणून, त्या सगळ्या अध्यक्षांची माहिती त्या हाच्या भितर वेबसायटी भितर आसतली. आनी एक सुरवाती पासून गोंय भितर जे पार्टीचे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स आसत हे सगळे आसतलेच. www.goa.bjp.org. सगळ्यांत पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमची IT सेलाची टीम. नवीन आसतलो नागराज आसतलो, रुपेश आनी तांचे सगळे वांगडी, ज्यांच्यांनी कश्ट घेवन आमची पार्टीची न्यू वेबसायट जी आसा ही आमी लॉन्च केल्या. भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार जाली त्या सरकारांची जी मेजर अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट ही बी त्या वेबसायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटली. म्हणजे तिनूय मुख्यमंत्र्यांच्या, मनोहरभाईंच्या काळात, पार्सेकर सरांच्या काळात आनी आतां म्हाज्या सरकाराच्या काळात जी अचिवमेंट्स आसात, मेजर अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट, हे ह्या सायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटली. सायट ही पार्टीची फुडल्या जनरेशना खातीर आमी सदोदीत हिस्ट्री ही कायमची मेंटेन उरपा खातीर ही वेबसायट सदोदीत उपयोगी येतली. 8 जुलयाक जावपा आशिल्ली GCZMAची CZMP सुनावणी फुडें धुकलची म्हूण एक्टिविस्टांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. कोविडाचें अरिश्ट, तातूंत तिसऱ्या ल्हाराचो भंय, डेल्टा वेरियंटूय बादूंक शकता. वेल्यान पावसाचो सिजन, लोकांचे चितात म्हूण एक्टिविस्टांचो सरकाराक उलो. एप्लिकेशन दिल्लें कलेक्टराक की जे जुलय येतार पब्लीक हियरींग जावपा आहा तें पोस्टपोन करचें म्हणून. कित्याक एक तरी जुलयान भरपूर पावस पडटा आनी दुसरें म्हणटा तें आतां पेंडेमीक चालू आहा आनी एक्सपर्ट म्हणटाय थर्ड वेव येवपाचो आहा आनी डेल्टा प्लस वेरियंट डिटेक्ट जाला. सो ताका लागून लोकांचें लायफ धोक्यान घालपाक आमी शकता. सो तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ले तेणी GCZMA लेटर बरयली आनी तांकां सांगलें की बाबा लोक हिंगा अशें म्हणटा म्हणून, पूण आजू पासून GCZMA कांय रिप्लाय ना. We had given a representation to the collector earlier on the 16th, and after that to revoke the NOC what she's given for the public hearing, the CZMP. Twice I came here and she had not given me an audience. She was not allowing me to come inside and meet her regarding that. So today she has given us, she took us inside, but she is not ready to, she's saying no, everything is okay, I will handle everything, whatever, we'll maintain social distance, this and that. I told her, madam, it is not a crowd of 100. It is more than that. I said it is 2,000, 3,000, 4,000. You never know how many people will come there. Then she is telling me we'll keep social distance, everything, you all help. I said no, you won't be able to handle. You see the place now. In monsoon, you cannot have a meeting there. Then she said, you all approach the higher authority or whoever, you all go to the concerned authority. I don't have anything to say on that. फक्त आमकां सगळ्या लोकांची धास्ती आसा आनी हे जीवन आनी मरण हे पयले मुखेल आसा आनी कलेक्टराच्यान म्हणपाक जायना आपल्याक पावर ना. कलेक्टराक पावर आसा म्हणून GCZMA has asked South Goa collector for permission. Public places comes under whom? Collector is primarily responsible for people's safety, welfare and health. तुमकां अजून पडून वचूना, लोकांचो बोवाळ हल्लाबल्लू जाला, कित्याक आमकां धास्ती आसा, आमी जगपाक काय मरपाचें. शासन कोणा? मेल्ले मनशाक. सत्तरींतल्या 16 भुरग्यांच्या अंदूय शिक्षणाक हाल. शिक्षण खातें ऑनलायन क्लासीक घेता खरें, गांवांत नेटवर्क ना. भुरग्यांची रेंजीक 2-1 किलोमिटर दोंगरार नित्याची पांयपीट. यो वच करतना रानटी जनावरांचो भंय.
वेल्यान दाट पावस, मोबायलाची बॅटरी सोंपल्यार घरा वचून चार्ज करप, लायट नसल्यार क्लासीचेर उदक. सुर्ला 70त मोबायल नेटवर्क नाशिल्ल्यान थंयच्या भुरग्यांचे हाल. ऑनलायन क्लासींक 2-1 किलोमीटर दोंगरार वचपाचे धगचपाटे. फाटले वर्सभर कशें तरी केले, अंदूय तेच करचें पडटलें म्हूण भुरग्यांच्या कपलाक आटयो. सरकारान खंय गांवांत टॉवराची तरी वेवस्था करची. नेटवर्कय नासता, एक तर पावसूय खूब पडटा, कांयटी बी हांगासर लागता, रानान रावता आनी एकट्याक मातसो भंय दिसता न्ही, रानान जनावर बी आसता. तूं गेल्या वर्साच्या एग्जामी सगळ्यो हांगाच्यानूच दिल्या? हय, आनी एकट्याक मातसो भंय न्ही आनी चेडूं मनीस न्ही, मी कोणूच नासता. आनी पावसूय येता, छत्री घेवन भिजून मागीर घरात वयचें पडटा. आनी आतां सगळ्यांचेच ऑनलायन बी जाल्लेलें आसा, त्या खातीर आनी खूब प्रॉब्लमूय जाल्लेले आसात. एग्जाम बी हांगाच दिल्यो आतां. आतां फुडें हांगाच येवपाचें म्हणून बेजार जाता दीसभर. सद्दां आतां पावसाचें येवपाचें पडटा, चार्जींग सोंपता, मागीर कितें परत चार्जींग घरान लावन परत येवपाचें पडटा लेक्चराक. आनी ते आतां लायटूय नासता, त्या खातीर मातशें आनी प्रॉब्लम जाता. घरा कडेन घरा बरें पडटा, वयतलो चार्जींग लायतलो म्हणल्यार आनी टायम जातलो, लायट आसता नासता त्या खातीर आनी प्रॉब्लम जाता. हांगा येयले की परत हांगा बसचें पडटा, जागोय ना, कितें ना, मागीर रानान बी बसचें पडटा. खंय सोरोप बी आसता, कितें आसता, कोणाक खबरय नासता, सायटी कितें लागात चावात कोणाक कितें घातलें. ऑनलायन क्लासी बी नासता न्हू, ताका लागून हांगा येवचें पडटा. आनी पावसाच्या दिसांनी म्हटल्यार जायना. तुमच्या हांगा टॉवर ना? ना, टॉवर ना. सद्या जावपाचो आसा म्हणटा, पूण अजून जावंक ना. रानां पेटा तशे भुरगे आमचे रेंज करिता. हांगा अशें वेळार डुकरां गवे रेडे आसा, थंय वचून रेंजेक रावता आनी मातशी भिरंत जाल्या तेज्या करिता टावराचें कनेक्शन बेगीनच्या बेगीन जोडचें आनी आमच्या भुरग्यांक रेंज मेळची. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. कोविडाच्या परिस्थितीत गरजूंक राशन वाटपाच्या आपाच्या मोहिमेक बरो प्रतिसाद. गोंयभर हो उपक्रम व्हरपी आपान मडकय मतदारसंघात बानोड्या पंचायत वाठारांतल्या कांय फुलकारांक राशन वाटलें. रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पायलट, दिसवड्यावेले लोक अशे गरजूंक आप फुकट राशन वाटता. सांग्यार मतदारसंघात विधानसभेक केपेंचो आमदार मंत्री बाबू कवळेकाराची घरकान्न सावित्री कवळेकाराचो बीजेपीचे तिकेटीक दावो. ती खंय इत्सूक, मात निर्णय पार्टी घेतली म्हूण सावित्री उलोवन दाखयता. दुसरे वटेन पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकाराकय पणजे बीजेपी तिकेटीची आस्त. पार्टी दिता ती जबाबदारी घेवंक खंय तो तयार. वेंचणूक तेंकता तशी तिकेटीची हवा करूंक सुरू. सांग्यार बीजेपीचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायूय थंय नेटान काम करता आनी आतां निकतीच काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयिल्ली सावित्री तिकेटीक दावो करता. सावित्रीन फाटल्या खेपे काँग्रेस तिकेटीर सांग्यार सुमार 6,000 मतां काडिल्ली. हांव एक एस्पिरंट आसा, पूण पार्टी थरयतली, डिसिजन पार्टीचें आसा. बीजेपीच्या हायप कमांडा कडेन अजून उलोवप जाल्लें आसा की आमी पयला सुभाष फळदेसाय आसा. खंयचे तिकेटी तुमी ट्राय करता? हांव एक ट्राय करतलें, पूण उलोवप तशें कांय जालें ना, पूण पार्टी डिसायड करता. दुसरे वटेन पणजे बीजेपीचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारानूय बीजेपी तिकेटीची आस्त दिसता. तो म्हणटा पार्टीकूय खंय ताची इच्छा खबर आसा. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सध्या सावंत सरकारान आसा. पार्टी ताच्या फाटल्यान आसा. पक्ष जी जबाबदारी दितलो जी जबाबदारी वी आर टॉकिंग अबाउट टिकेट पाडपाक हांव समर्थ आसा. जबाबदारी न्हू, टिकेट वी आर टॉकिंग अबाउट टिकेट. आर यू इंटरेस्टेड? टिकेट ऑफकोर्स येस, पक्षय जाणा तें, आनी डेफिनेटली पक्ष जी जबाबदारी दितलो, इलेक्शनाची कसलीय जबाबदारी आसूं ती घेवपाची पूर्ण तयारी आसा. टुमॉरो फाल्यां तुमच्या पार्टीन सांगलें बाबा यू हॅव टू वर्क फॉर द प्रेझेंट MLA इन पेंजी फॉर अपकमिंग असेंब्ली. अजून सांगू ना म्हाका, सांगतकीर मागीर हांव कितें तें म्हाका निर्णय घेतलो. सो यू आर नॉट कॉन्फिडंट दॅट सपोर्टिंग हिम? यू आर नॉट कॉन्फिडंट ऑफ सपोर्टिंग हिम? ते पक्षान कितें तें सांगपाक जाय न्ही, डेफिनेटली पक्ष कितें सांगता तेच करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय विद्यापीठा प्रमाण डिप्लोमाच्या 3ऱ्या वर्साची एग्जामूय ऑनलायन घेयात म्हूण दिवचल पॉलिटेक्निकाच्या भुरगे मागतात.
तेवटेन पणजे पॉलिटेक्निकांत सेक्युरिटी अँड इन्व्हेस्टिगेशन टेक्नॉलॉजीच्या भुरग्यांक पर्रीकार सरकारान नोकऱ्यांचें उतर दिल्लें. अजून मेरेन खंय नोकरेचो पत्तो ना. युवा गोमंतक दल आनी थिंकर्स फावंडेशनाचो दिवचले वन महोत्सव. दाबोळे वन महोत्सव गोंयभरच्यो एक एक खबरो. TY डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टुडंट आयज आनी एकदा ही सेकंड टायम आतां आमी सीएमाक मेळपाक गेलेले आहा. सीएमा कडेन आमचें कितें आसा तें सगळें आमी सांगलें की आमची ऑफलायन म्हणून एग्जाम आसा ती ऑनलायन कर म्हणून. काल पयर सर्क्युलर येयलो गोवा युनिवर्सिटी कडल्यान की तेंचे सगळ्यांची एग्जाम्स कितें आहा ती फिजिकल मोडान जावची ना. सो ही हॅज एश्युअर्ड अस दॅट तो गोवा युनिवर्सिटीचे एग्जाम आतां ऑनलायन केले म्हणून सांगून तेच्या मागीर तेणी मिटींग घेवंक नासली. सो तो आपूण म्हणटा की आपूण मिटींग घेतलो, DTE कडेन डायरेक्टरा कडेन उलयतलो. ते जायना डिसिजन जाल्यार आमी इट वील बी अ फोर्स, वी वील ऑल बी फोर्स टू कम ऑन द स्ट्रीट्स. हांवें डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन जो तेंची एग्जाम कन्सल्ट करता ताकाय सांगलां की तेंचो कन्सिडर करतो, ते कन्सिडर करतले. I am the pass out student of SIT. I passed it out in 2006. However, at that time, Mr. Manohar Parrikar has said like he will give us a job in different sectors or else will create an different departments of investigation. सो आमचे कडेन हो SIT कोर्स म्हणटा तो 3 वर्सां चल्लो. 2006, 7 and 8 CM श्री मनोहर भाई पार्रीकरान एश्युरन्स दिल्लें की तांकां पुलीस डिपार्टमेंटान जॉब दितले म्हूण. बिकॉज पॉलिटेक्निक इज नॉट इक्वलंट टू डिग्री, आफ्टरवर्ड्स they were not given the job. So we have made an appeal to the Honorable CM Shri Pramod Sawant to look into the matter. आमी युवा गोमंतक दल तशेंच थिंकर्स फावंडेशन ते गोवा आसा तेंच्यांनी आयज तो बरो युनिवर्सिटी घेवन थिंकर्स फावंडेशन तेंच्यांनी एक प्लांटेशन ड्रायव्ह दवरला. हांव ज्या गांवांतसून आयला कितलीशीच म्हज्या ल्हानपणासून म्हणून पणस आंबे कितले आसताले गांवांत. आज पळयलें जाल्यार हांव पयर विचारतालो, एकठांय विचारलें हांव ज्या गांवांत रावता 200 तरी पणसाची झाडां आसतली एका काळाचेर. आमकां दिसता की आमी असलेच कॅम्प फ्युचरान ऑर्गनायज करचे आनी डिफेन्स सिस्टमाक मोस्टली ऑर्गनायज करून युथ्सांक एक बरे रस्त्यार हाडपाचे. पॅन्डमिक टायमार ऑक्सिजन कितले लोकांक जाय पडले ते. झाडां रोवप म्हणल्यार ऑक्सिजन ब्रीथ करप. सायक्लोन येयलो तेन्ना कितलीचशी झाडां पडली, आमकां कापची पडलेली झाडां ती रिप्लेस करपा खातीर ताका लागून हे कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा भारतीय जनता पार्टी. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय झाडां लावपा मेळटा तांकां जागो आसा. आमी हे फ्रूट बेरिंग ट्रीज तांकां लावून घे म्हूण सांगिल्लें आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.